उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. मगर भाव भयणीनो, आज आमी दोगा मार्तिरांचे स्मरण करता, सांत कर्नेल आणि सांत सिप्रियन. सांत कर्नेल रोमाचो बिस्पो तशेंच पाप साहेब तो जावन आसलो आनी तशेंच सांत सिप्रियन कार्तीज दियेसीचो बिस्पो. ते पवित्र सभेच्या सुरवेल्या दिसांनी म्हणजे 3ऱ्या शतमानांत जियेल्ले आनी त्या वेळार क्रिस्तांवांक कठीण दगधवणी रायांच्या हातांत सोसूंक मेळटली. आनी ह्या दगधवणी वेळार पवित्र सभेचे मुखेलपण वहिसले हे धैर्यादीक दोग बिस्पो जावन आसात. लोकां खातीर लोकांचो भावार्थ तांणी घट केलो मात्र न्ही, भावार्था खातीर लोकां खातीर आनी जेजू खातीर तांणी संपूर्ण तरान आपलो जीव अर्पिलो. मार्तीर ते मेले. तर आज तांकां आमी मान करता आसतना आमचो भावार्थ आमी घट करया. दगधवणी आसूं दी ना जावं दी, आमच्या भावार्था प्रमाणे उर्बेन जियोंक देवाचो आदार मागया. आमची पातकां वळखूनसर म्हणुया, हांव पातकी सर पदरा ठेवा आनी तुमकां वळखूनो जगण्याव सरसू म्हणात वायट हादरून आनी बरें करूं. हांवें जायतीं पातकां केल्या, हो म्हजो अपराध. सगळ्या देवतांनी होता आनी तुमकां भाव भयणीनो, सर्पदार्थी आमची काकूट करूं आनी आमची पातखां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुयाम. देवा आमच्या बापा, तुझे परजेचे सेवेक भगवन कर्नेलाक आणि सिप्रियानाक जागृत गवळी आणि काळजीदार रक्तसाक्षी तुवें करून दिले. तांचे विनतीन भावार्थांत आमकां घट आणि थीर कर आणि पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी.
हे आम्ही मागता आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्माच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलोनो तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांतले वासा भोवमोगाच्या पुता तूं ल्हान प्रायसो म्हणून लेगून कोणूच तुजी पर्वा करिना जावं. तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुण्यांनी माया मोगान आनी विश्वासान आनी नितळ जिणेन भावार्थ्यांक एक देख जा. हांव येता पर्यंत पयत पुस्तक परगट वाचच्यांत प्रसंग करच्यांत आनी शिकोवन दिवच्यांत तुजो वेळ करसी. मालगाड्यांनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरलेल्या वेळी प्रावाद उतरां सरी तुका लाभलेल्या आत्मीक देण्याची अलक्षा करिनाका. ह्या संगतीचो आठाव कर आनी तुज्या जिवनांत तो कार्यारुपाक हाड. तोवळ तुजी प्रगती सोमेस्तांक कळीत जातली. सदांच तिरासण सांबाळ. तुजेर आनी तुज्या शिकोवणेचेर सत्रायसो दोळो दवर. तशें केल्ले वरवीं तुकाच आनी तुजी शिकोवण आयकतल्यांक तूं बचाव करूंक पावतलोय. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती. नीतीची आणि सताची कृत्या विश्वासीपणाची ताची विधी नियमा. ससनाच्या ससना ताणे ती ठरायल्या. सतानी ती परमाणे ती मांडून हाडल्या. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्परान आपले परजेक सुडका दिल्या. आपले घरान सासनाक ताणे थेट केला. पवित्र आणि भयंकर ताचे नाव. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्पराची भयभिरांत जन्मायेसो आराम. ही भयभिरांत धनची येतात ती सर्वशानी. ताची स्तुती बाळता सर्वै काळी. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती. Alleluia.
वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचोय सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्थ. मैमान तुका येसुमिया. फरिसेवा मदल्या एकल्यानं जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फरिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत खोटी जिणेजी येतली एक स्त्री असली. जेजू फरिसेवाच्या घरा जेवणार आसा ते आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाचरशी फाटल्यान रावून रडूंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हें पळोवन जेजूक आपोवणी दिल्ल्या फरिसेवान आपणयतल्याक म्हळें, हो मनीस निजायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीन म्हूण जाणा आसतो. तेदवां जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमाव, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्रे. तो वळो जेजू मुंदरून म्हणालो, दुडू रीण दितल्या एकल्याक 2 जण रीणकार आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातिल्ले वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमावन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवे आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्री थंय परतून सिमावंक तो सांगूंक लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा येयलो तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरले घडये थावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं ताचीं पातकां तीं तिका बोगसायल्यांत. तिणें दाखयलेलो व्हरतो मोगूच हाका साक्ष. जाका थोडेंच बोगशिलां तो थोडोच मोग करता. उपरांत जेजू ते स्त्रियेक म्हणालो, तुजीं पातकां तुका बोगसालीं. तांचे सांगता जेवणार बसलेले आपणायतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बोगशितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, समाधानान वच. देवाचें उतर हे. वखद तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत पळयलें आमी एकली पातकी स्त्री. ती पातकांत आसली, पातकांत लोळटेली जाली जवियत. खोटेपण खोट्यो करण्यो ती आदार नासली. पूण जाल्यारय तिच्या काळजांत तिका भोगतालें, ही जिणी म्हाका नाका, ही पातकी जिणी नाका, हांवें पातकां कशी रावय जाय. म्हजें समाधान शांती म्हाका ना, ह्या पातकां वरवीं म्हज्या जिणेक अर्थ ना. हांवें ही पातकां कशी रावयतलो, कोण म्हाका समजतलो, कोण म्हजे पातकां बक्षितलो? म्हाका बरी जिणी जिवंक जाय, ह्या पातकांतून पयस रावूंक जाय. आनी तिच्या मोती घेता जेजू. जेजूक ती सोदून गेली. ती पातकी जावन आसली, पातकी जावन आसतना ही एक बरी आशा तिच्या काळजांत जेजूक मेळची. आनी जेजूक सोदून ती गेली त्या फारिसेवाच्या घरा. आनी फारिसेवाच्या घरा व्हडले गण्य व्यक्ती आसले जावयेत, ताजे सयरे वळखीचे आसले जावयेत, पूण ते कितेंच मोतीक व्हरना. ते तांचे कितेंच ती तांकां घमंड दिना. ती शीद येता जेजू सरशी. आनी जेजू थंय वचून जेजूच्या पांयां थळा ती पडटा.
पांय आनी रडता, तेजे पाताक ती रडता आनी रडोवन तिच्या पांयांत पांय तेचे भिजयता तिच्या दुखांनी आनी आपल्या केंसांनी पुसता आनी सुगंध तेलान ते पांय मागता. सगळें तें आसल्या तेज्या मोतींत आसली तिची पातकां, ती पातकी स्त्री. पूण जेजू सगळें जाणा आसुनी तिच्या पातकां ती गमन दिना. तिने आदारले पातकां जायतीं जावीत, पूण तिच्या पातकार थंय तो गमन दिना. आनी ताच्या विशयान बूद बाळ सयत सांगना. फकत तिने केल्लें तिचें तें रडणें, ती दुखां आनी तिचे ते कितें केलां ते माकले, ते आपल्या केंसांनी पुसले त्यो करण्यो ताचेर दीस घालता आनी तिच्या काळजाचेर तो दीस घालता. आनी तो म्हणटा सगळे चिंतले फरिसेवान व्हडलें काम केलें, जेजूक व्हडलें जेवण दिवन तशें म्हणून. पूण जेजू सांगता फरिसेवान केल्याचें की व्हडलें व्हडतें काम ही स्त्रीयेन केलां. सगळ्याच्या मतीन ती पातकी, पूण जेजून तिचें काळीज पळयलें, तिचें बरें मोण पळयलें आनी तिची शाबासकी केली. आतां फरिसेवांनी जेजू कडचें सारकें न्ही, ताच्या मोतीन चिंतलो तो फारिजो बरो जावन नासलो, जेजूक प्रवादी म्हूण मानतलो, देखून ताणें जेजूक एक मानाचें एक जेवण दिल्लें. पूण ताचे थंयच एक दुबाव जालो, प्रवादी जाल्यार ताका आपोवची ती स्त्री पातकी म्हूण कित्याक समजना म्हणून. पूण जेजू ताणें फरिसेवान तिचे विशयान तूं उलोवंकच्या पयलेंत जेजू ताका सांगता ताणें केल्लें तुवें केल्लें काम व्हडतें चिंताय जावंक पुरो, पूण ह्या स्त्रियेन व्हडतें काम आनी थोडी सूख तो दाखोवन दिता. आळे हांव तुज्या घरा येयलो, तुवें म्हाका पांय उदक दिवंक नाय. तिणें तिच्या रडोवन त्या दुखांनी म्हजे पांय धुले म्हणून. तुवें म्हाका उमो दिवं नाय, पूण ती आयल्या तवळ थावणो म्हज्या पांयाचो उमो घेता. तुवें म्हाका माखूंक तेल दिवं नाय, पूण तिणें सुगंध तेलान म्हजे पांय मागले म्हणून. तेंच दिसतना ताणें उलोवच्या पयलें तो सांगता कित्याक हांव केलें म्हूण तें. दोग जाण रीणकार आसले तर एकल्याक 85 आनी एकल्याक 50 रुपये देवें आसले, पूण दोगांयकी ताणें माफी केलें. तर धन्यासो त्या माफी केल्ल्याचो मोग करता, चड मोग करता कोण, चड दिव्याचलो. तशेंच हिची पातकां जायतीं जावंक जातलो, पूण तिका बोगसाल्यांत देखून ती चड मोग करता. मोगाचें न्हू आमी समजूंक जाय, आमी जायते बडी कुमसारा वेतान जावंक पुरो. आनी आमकां त्या स्त्रियेंत आसलो तो पाश्चाताप आसूंक जाय. तो मात आमी बरी जिणी नवी जिणी जिवोवंक साध्य जाता. आनी जायते फावटी आमी चिंता बोक्साने सुलाबेन मेळटा म्हणून. कशें त्या चड रीण 1 करोड रीण आसल्यार तो माफी केल्यार कितें आमकां खंडीत जावन एक उपकारी मोण आसता न्ही, तशें त्याच समापण बोक्सांनी एक वर्तें देणें जावन आसा. देव आमकां आमची पातकां चड बोगसिता, तें वर्तें देणें मांडून घेवन आमी देवाचो चड मोग करूं. कशें त्या स्त्रियेन लेखलें आपणाची पातकां चड आसली वय, ती बोगसल्या देखून इतलीं पातकां देवान बोगसिल्ल्यान तर हांवें देवाचो प्रतिमोग दाखयचो न्ही म्हणून आनी ती नवी जिणी तिणें आराम केले नवेत. तशेंच आमी हर एका कुमसारा वेळार आमची खरेपणी आमी पाश्चाताप पावता तर आमी नवी जिणी हर जिवोवंक हर प्रयत्न करचे. ही कृपा आमी मागया. आमेन. Bapa di kau
Wine berdlung di thai अद्भुत जीवन आशीर्वादून मुझे शांति जीवन पवित्र गुरु बापा करते पावन उन्दो गुवांसो wine ढाकासो बापा kita Tuhan Betlum ini hitung rasa biasa Jiwitlah bermata मुझा भाव बहिणीनो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर पुदेदार देवा बाबाक मानतात असलेन सामण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या ह्या पवित्र विचार देवाक सर्वेस बोर मानून घेऊ सर्वेस्पराम कर्नेल आणि सिप्रियान तुझ्या बघेवन रक्षकांच्या कष्ट मरणाच्या उघडासा भेटेलेली तुझे परजेची देणी दयेन मानून घे जशी तांकां आपले कष्ट दग्ध सुसूंक जेजूच्या या बलिदानावर बी गठाय मेळ्ळी तशेंच आमचेर वायट वेगन येता तेन्ना ह्याच बलिदानावर बी आमकां तीर्पण मेळ्ळो तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या थेपाक धेन वसोया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर खाळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका तीन वाजोव फावो ओ खायतो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो सांखर नेल आणि सांसिप्रियनम तुझ्या रक्षकांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आणि आपले रगत वरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असत खयंत क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळो संपूर्णयेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळपरांचो सुवेत चलतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नाव एककाचे उंचगी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्यात दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका 9:03 वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसतो आनी समेत मनशां बसतो तें बरोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगट पगतुया
तुझ्या क्रूसा आणि पुण्याची ख्रिस्ताची चरवितो जे ख्रिस्ताचे चरण जे ख्रिस्ताचे ज्ञान ख्रिस्ताचे ज्ञान जे ख्रिस्ताचे ज्ञान जे ख्रिस्ताचे बोध जे ख्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणाची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूर्ण जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फरझळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या मेळ सांगातींक भगवंत जुजे तिजो पतींक भगवंत धमदुतां भगवंत कर्नेल भगवंत सिप्रियन आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी भयभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा म्हणून धरून ताणेंचो शिकयलेलें प्रार्थना धैर्यपण म्हणूया. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उधार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडगी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटात सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सहज सुपागे. सम्या तुझे फिरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन
हांव तुका वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. मुखालमच्या पुरून संध्याकाळ साठीपाय आत्मिकान पिऊन दैवीक जिवान आमकां भरताय. पेल्या सोमो करून उलो दिताय. मोगाची विचियो ताची नंदन करताय. स्वागत स्वागत जेसुराया सर्गीराया. वंदन वंदन क्रिस्ताराया सर्वंतारा. 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 प्रार्थुया. मोगाळ बापाम भगवान खरनेल आणि सिप्रियान रस्तक्षांचो उगडास करून तुझ्या असक्त भुरग्यांक धीर दितल्या पवित्र जेवणांत आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भगवंताची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या सताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्रम्याच्या गटायेन दयळपणी आमकां भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सपदुदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचे नवेनम.
मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा समी जेजू मनशाचो ईस सावची येयलो चड तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणखण वैद म्हळें नांव ताका फावो जालें नेनारान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत न्हू मनशांक तांच्या गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर तुका आशिर्वाद दिता आतां आमची सर ते सवा मागणी जेजू बाळका मुखार दवरया सांगात आमी म्हणया ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदी अजापी थरान उगदापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता तुका पाथेनी उलो मारतेल्या सगळ्यांक तेन आयक त्या बेसांवांनी बरं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सरगड जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दळ्यान पडोवं दी नाका कोण वायटांतल्या आमकां निवार नमान बरे कुटफेन बरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ कुशीचें चेजो मागीर मध्ये बरी देव जिमे अमोप्यांक दृढाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाची घडी रामेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जेलो महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक खाकोटीची दिश्ट घाल तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता तूं इतले बिनमोतीन बोडिल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारचून दी आनी इतल्या अत्रेगण मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन आतां आमी जेजू बाळका मेरेपात आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांचो उगडास करया आनी जेजू बाळकाक अर्घ दिवया ये भोव उद्धार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तूं आमकां दया केल्या ये देवडा उपकारा खातीर आमी अर्घां भेटूंक तुका कृती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापाच्या इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सगळं क्रिस्त हांव तुज्या बाळपणा मार दिवन दित आनी तुजी खळणांतली दैवीक मर्ज जोडून दित चड स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजू आमेन आशिर्वाद सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन निमाणे घेता प्रकाशाची सुपाळका मान करता लागी हानी पयस संगी सगळ्या महिमा आमी तुजी वर्णिता तुजी बरीची येवकार मागता जेजू बाळका आकारा विज्ञान वारांतले तूं माया मोगाची येव दी कुरपेची बेसांव ती आमकां कुरपेची बेसांव जेजू बाळका आकारा
विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ माया मोगाची येव दी कुरपेची बेसांव ती आमकां कुरपेची बेसांव मुखाळ पुत्रा सोवे अल्पार मुरी आशीर्वाद भाग्यवान पुरुषाचे करुवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे